22 तारखेक एक घटना घडली। एडबर्ग परेरा 28 वर्षाचे आमचे एक भाव जे आज जीएमसीन आपल्या जीवाकडे म्हणजे ते इज फायटिंग फॉर हिज लाईफ। आम्ही आता जीएमसीन गेल्ले मेळपाक, ताच्या आवयक आमी मेळ्ळे, ताच्या बाकीच्या फॅमिलीकूय मेळ्ळे। दे से दॅट काल राती ताका आयसीयून शिफ्ट केला। दे से ताचें ब्लिडिंगूय वाडला। आमी जेन्ना चौकशी केली तेन्ना एक्यूज जो आसा ताका थंय पीसीआराक कॉल आयलो की ही वॉज इन ड्रंक कंडिशन। थंय कितें झगडी जाली म्हणून थंय पुलिसान वचून ताका थंयच्यान उबारून मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो। आता पुलीस स्टेशनार जेन्ना एक एक्यूजाक हाडटा तेन्ना म्हाका दिसता ती पुलिसाची नैतीक जबाबदारी की तो मागीर कोणूय आसूं जेन्ना तो कस्टडीन आसता तेन्ना ती पुराय पुलिसाची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता। ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान आमी पळयलां की गोंयान डे बाय डे लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जायत आसा। लोकांच्या घरांनी डकॉयती। हांवें काल सुद्दां सांगिल्लें की दोनापावल ज्या घरान एक नामनेच्या उद्योगपतीच्या घरान जेन्ना डकॉयती जाली अजूनही ते चोर ह्या सरकाराक मेळना। म्हापश्या दिन दहाडे आमी पळयलें की दोतोराच्या क्लिनिकान डकॉयती येता, चोर येता, घेऊन चल्ले। आता ही केस आज पुलीस स्टेशना भितरूच एक्यूज कस्टडीन आसतना ताचेर एसॉल्ट जाता। देवाकडे मागता की तो बाब एडबर्ग जो आसा तो बेगींतल्या बेगीन बरो जावचो। ही इज फायटींग फॉर हिज लायफ। तो आपल्या सुटयेन म्हाका दिसता फ्रॉम द शिप ही हॅड कम, ही वॉज सपोज टू गो बॅक एंड जॉइन द ड्युटी। इट फील सॅड की एक मनीस जेन्ना शॉर्ट हॉलिडे गोंयान येता परत, आज ह्या सरकारान आमच्या गोवाच्या युवकांक जॉब सुद्धा दवरूना म्हणून आज गोंयच्या युवकांक गोंय सोडून भायर वचचें पडटा जॉबाक। आनी जेन्ना ते बाबडे गोंयान येता तेन्ना ते गोंयान सुद्धा सुरक्षीत ना। आज गोंयान जॉब मेळना म्हणून आज गोंयकार भायर वता, पूण जेन्ना तो आपल्या फॅमिलीक मेळपाक गोंयान येता तो आज गोंयान तो सुरक्षीत ना। आमी आतां डीजीपी कडेन आमचे मडगांवचे कन्व्हेनर बाब सावियोन सकाळी मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर वचून कंप्लेन दिल्ली आसा। ते पीआयकूय मेळून आयले। आता आमी डीजीपी मऱ्यान आयिल्ले आनी डीजीपीक आमी सांगला की हाजेर पयलीं म्हणल्यार जे कोण इन्वॉल्व आशिल्ले तांचेर पयलीं FIR केस जावपाक जाय। कोणूय आसूं तो, जर तर एसॉल्ट जाला तुमच्या कस्टडी भितर कोणूय आसूं ताचेर कंप्लेन जावपाक जाय, ताचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय, ताचेर FIR जावपाक जाय। ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण ताबडतोब ताचेर इन्क्वायरी करून कोण कोण इन्वॉल्व आसा हांचेर FIR करता। ते मागीर पुलीसवाले आसूं आनी जो एक्यूज आशिल्लो जाचेर कंप्लेन आयिल्ली ताचेरूय ताणें सांगला की हांवें सांगता की समज जर तर एक्यूज समज जर तर इन्वॉल्व आसा कारवाई करची निश्चित, पूण तुमकां कसलोच नैतीक अधिकार ना की तुमी एक्यूजडाक हाडून भितर मारतले। तो बाबडो आज आपल्या जीव वाचोवपाक तो आज थंय झगडटा जीएमसीन। दुसरें हांवें आतां थंय DIG आशिल्ली आनी जीक आमी सांगला की तूं पयलीं जीएमसीच्या डिना कडेन उलय, कित्याक ही केस तुमच्या कस्टडीन आसतना जाल्या। 22 तारखेक जाल्ली केस आज 29 7 दीस जाले। हो आतां आरोग्य मंत्री खंय न्हिदला? आमी पळयता मरे सदांच तो वचून थंय हॉस्पिटलाचेर रिला काडटा। 7 दीस जाले एक मनीस आपल्या आज जिवाकडे तो झगडटा, वाचतलो हाची गॅरंटी ना। आतां आमकां कळ्ळें की ताका थंय ब्लिडींग जाता म्हळ्यार हाजो अर्थ ताजो जीएमसीन सारको उपचारूय जायना। ना जाल्यार 7 दीस तो आज आयसीयून कितें करता हाजेर म्हाका दिसता आरोग्य मंत्र्यान पयलीं उत्तर दिवपाक जाय। आज ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री गोंयकारांक तो आज वाचोवपाक शकना। ताज्या होम डिपार्टमेंटाच्या अंडर आज गोंयकार मार खातात आनी ताजो आरोग्य मंत्री जेन्ना हॉस्पिटलान वता तेन्ना आज गोंयकार वाचपाची परिस्थिती ना। काल हांवें सांगिल्लें की म्हाका दिसता गव्हर्नरान आतां इंटरव्हीन जावन डिसमीस करचें हांगा घरा धाडपाक जाय।
कित्याक हे फक्त 2 वर्सां बसून फक्त अभ्यास करता. कसलो अभ्यास करता आमकां खबर ना. सो वी हॅव डिमांडेड की हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. जे कोण इन्वॉल्व आशिल्ले तांचेर FIR जावपाक जाय. ही हॅज अश्युअर्ड अस. ऑल्सो वी हॅव आस्क्ड फॉर अ SIT की बाबा नेमके जालें कितें आनी त्या पुलीस स्टेशनाच्यो CCTV फुटेज ह्यो आमी मारगांव पुलीस स्टेशनान पब्लीक करच्यो हे आमी मागणी केल्ली आसा. म्हाका दिसता थंय एक्झॅक्टली जालें कितें हें सगळ्या गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय. कित्याक आज एक अशें परसेप्शन तयार जालां की ज्युडिशियल असॉल्ट जालो. SP सांगता तो पयलीं ताका सांगलें कोणें पुलीस स्टेशनार की तो बशिल्लो उठ्ठा आसतना पडलो. SP सांगता चलत वता आसतना पडलो. आनी कोण आनी कितें उलयता. सो म्हाका दिसता कितें आसा तें गोंयकारां मुखार येवनी CCTV फुटेज पुलीस स्टेशनाची जाहीर करची. म्हाका दिसता तातूंत क्लियर जातलें. सो हें सांगपाक आज आमी हांगा आयिल्ले. त्याच बरोबर आमी DGPक मडगांव टावन पुलीस स्टेशन हें कशें माल फंक्शन जाता आनी थंय जो स्थानीक आमदार जो आतां मंत्री जाला पुलीस स्टेशनाची वागणूक थंयच्या आमदार पळय जाची वागणूक आसता तशें तें पुलीस स्टेशन काम करता. फाटल्या दिसांनी मडगांवाची केस जाल्ली. एक ल्हान भुरग्यान एक व्हिडिओ काडिल्लो. बजरंग दलाच्या मनशांनी ताका फोर्सिबली व्हिडिओ काडपाक लायिल्लो. परत गोंयान एक कम्युनल टेन्शन क्रिएट करपाचे जे प्रयत्न केल्लो तेजेर अजून कांय जावूं ना. तो व्हिडिओ सावयो बाबान तांकां दिला. IGन आमकां प्रॉमिस केला की आपूण त्या केसी भितर तात्कालीन थंय पळयता कितें जालां तें. कित्याक जो एक्यूज आसा तो एंटिसिपेटरी बेलाक एप्लाय करता पूण पुलीस कांय एक्शन घेना. पुलीस सांगता अननोन एक्यूज म्हणून. सो थंय CCTV फुटेजी भितर 3 CCTV कॅमेरा आशिल्ले. थंय कळटा त्या भुरग्याक कोण बाबा फीड करतालो तो. आज गोंयान समज जर कोणूय कम्युनल टेन्शन करपाक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता तांकां आतांच धरून भितर उडोवपाक जाय. काल मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो आपूण सगळ्यांक टायट करपाक लायला म्हणून. कसलें हें बीन टायट कॉप मारून टायट करपाक लायला कांयच म्हाका समजना. मुख्यमंत्री कितें उलयता तो. इलेक्शनां येवपाची आसा. आतां ZP इलेक्शन येतलें म्हणटा म्हणसर म्युनिसिपालिटी येतले आनी असेंब्ली इलेक्शन येवपाचें आहा. असले कम्युनल टेन्शन कम्युनल हेट्रेट हे जावपाची शक्यता आसा. आमी DGPक सांगलां की ह्या इन्सिडेंटाचेर ह्या केसीन तुवें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची पडटली. ताणें आमकां प्रॉमिस केला दॅट ही वील लूक इनटू इट. आनी जर तर ह्या केसीचेर कांय तोडगो येना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां परत हांगा घेराव घालचो पडटलो. लास्टली हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगपाक सोदतां की आज हें डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार न गोंयकारांक जॉब दिवपाक शकना आनी जो गोंयकार गोंय सोडून भायर वता नोकरेक जेन्ना तो फेस्टिवल आनी सणाक जेन्ना गोंयान येता तो सुद्दां सुरक्षीत ना. पुलीस कस्टडी भितर आज असॉल्ट चल्ला. म्हाका दिसता दिस इज कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीस BJP गव्हर्मेंट. आता प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी घेवन तेंच्यांनी PSI सस्पेंड केल्लो आसा. सो तुमचो डिमांड आसा की PSIचेर FIR रजिस्टर जावची. कित्याक सस्पेंड केलो हो पयलो प्रश्न. FIR कित्याक रजिस्टर जाली ना. खंयच्या बेजार केलो रे. म्हणजे हाजो अर्थ इट लुक्स व्हेरी सस्पिशियस न्ही. तो SP कितें उलयता आमकां समजना. SP 7 दिसांनी जेन्ना मिडियान हाडले जेन्ना भायर आयले तेन्ना तो सांगता. सो म्हाका दिसता हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. आमी डिमांड केला ताणें सांगलां की आपूण इन्क्वायरी म्हणल्यार FIR रजिस्टर करता सगळ्यांचेर आनी हें भायर येवपाक जाय. CCTV फुटेज येवनी भायर. म्हाका दिसता ना ना आमी सांगलां जे कोण इन्वॉल्व आसा पुलीस स्टेशनार तांचे कडेन फुटेज आसतली. कोणें ताका मारला कितल्या PSIनी मारला काय हवालदार कोणें मारला ते येवनी मरे भायर. सगळ्यांक घालपाक जाय भितर. प्रमोद सावंताक सांगता सगळ्यांक टायट कर. तो काल जाणा सगळ्यांक टायट करता म्हणून काय कर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.